प्रितीच्या भाव भयणीनो, त्या मिसान केरीक भाशेन ही इंतेसावा घेवन ह्या मिसान भाग घेवया. मागुया जुआव सेबास्टिão Fernandes हाच्या ओपन्या खातीर एमिस पेट्रोला तेच भाशेन माखालिया फुर्तादो आयज आपलो 2 दीस संभ्रमता ताचे खातीर ह्या मिसान मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा आल्फोन्स मारिया लिगोरी हाची बरोब संभ्रमता. हो रिडेम्पट्रिस फादराचो स्थापनार आसलो. एक बरो बरोयणार आनी जायते जाणांनी मोरल थियोलॉजीचेर बरयले. कन्फेसरांचो तो एक पात्र जावन आसा. हो बागेवन आल्फोन्स लिगोरी आमकां सगळ्यांक नमुनो कशे भाशेन आमी जेजू खातीर जेजू भाशेन जावं आमी प्रयत्न करूंक जाता. ल्हान भुरगीं आमी ताचें नांव आमच्या गांवांत जेजू खातीर जे भाशेन जावन आमी त्या खातीर दूद दवरुया आनी ह्या दिसान आमची तयारी करुया. हांव बाकी स्वर्गदूता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची दोन तोंडां जावन वायट दारू आनी बरें सोडून आमी जायत पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या अपराधाचो तो घेवन सदांच सांगपाक घे. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो शक्य आसा त्या लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपुत्रिता देव आमची काकूट करूं आनी आशिर्वाद बसूं आमकां सदांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा कालाकालाच्या गरजां प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवून पवित्र सभेन नवे नवे वीर उजळटाय. तुज्या धर्मरक्षा वागेवन आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूं आनी स्वर्गाच्यान ताका हाडला तें नांव घडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्यास सांगता, जियेता आनी गाजो सुरयता सासणाच्या सासणां. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेल्यान वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सरदारांक आनी आख्खे पोरचेक म्हटलें, ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मान पडूंक जाय, कित्याक ह्या शाराक विरोध ताणें भाकीत केला. तुमच्या कानांनी तें तुमी आयकना. तरी पूण जेरेमियासान पोरचेक असो जबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शारा विरोध भाकीत करूंक सोरेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटूच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुबां नीट करात आनी सोरेस्परा तुमच्या देवाचे उतर आयकात आनी तुजेर हाड नश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना.
हांव तो तुमच्या हातांत पडला. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मोतीन दवरात. तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रगत तुमकांच ह्या शाराक आनी ताच्या नागरिकांक घुसतलें. कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडची म्हूण ती सांगूंक सोरेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी परचेन याज्ञिकाक आनी प्रवाद्यांक म्हटलें, ह्या मनशाक मरोंक फावो न्हय. सोरेस्परान आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. आखियान शराफाच्या पुतान जेरेमियासाक राखतालो, देखून ताणें ताका जिवेश लावन परचेचे आदीन करूंक ना. आमचो जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रंगल्याक हात दिवंक बार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांत म्हाका वाटाय. दुयेंत लोटांतलो म्हाका बार. दारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. समंदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पातालान म्हाका किडूंक निर्मी नाका. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायलोलो धोलदिरो म्हजी सोडून म्हाका उबार. कायो करून देवाचें नांव हांव वयर काडटलों. तीन वासणेच्या गितांनी ताका वाखाणटलों. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्दार सोरेस्परा खातीर त्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूची गिफ्टी खूब राजा हेरोदीच्या कानार उरली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें, हो तो स्नान दातार जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवंक जाला देखून बेजमितां कचोऱ्यांची बोदरी ताचे सोबें हुशार आसा. हेरोदियास म्हणलोले आपल्या बाबा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच स्नान दातार जुवांवाक धरून बांदलोलो आनी बोनकुणींत घालोलो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या बाबाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो. कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियासाची धूव सगळ्यांक येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलें तिका दितलो म्हूण सबूत घेवन ताणें बसायलें. आवयन तिका शिकयलोले प्रमाणे तिणें मागलें. स्नान दातार जुवांवाची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा पंक्तीबरीत जालो, पूण सबूताक लागून आनी पंक्तीक बसतल्यांचे भिडेक पडोन ताणें तिका ती दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोनकुणींत जुवांवाचें शीस कांपलें. ताची तकली एका ताटांत घालून हाडी आनी शेळीवाक दिली. आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी ताणी ताची कूड व्हरून निखिली
आनी वचून जेजू ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हेरोदाक जाय तितले मागीत जाल्यार आपल्या ताटांत नेवताले. जाय तो पयसो ताचेशी आसा, जायतीं मनशां ताचेर बाबार दवरतालीं आनी तो सांगत तितलें ती करूंक राजी जाताली. हेरोद राजा जावन इतलो मजबूत तो आसलो जाल्यार आमचो देव कितलो मजबूत आसा काय? जेन्ना आमी ताका आमचे मागणे करता तेन्ना जरूर ते मागणे एके भाशेन आयकूंक आनी आमकां जाय तें दिवंक तो कितलो राजी जाता काय? जायते फावटी आमच्या देवाक आमचे मागणे करचे सुवातेर आमी हांगा थंयसर धांवता. आमच्या ताटार मोग, काळीघाय, एकामेकाक हे आमच्या ताटार जशे भाशेन ताणें आपलो मोग आमकां दिलो तेच भाशेन आमी हो मोग भोगूंक आनी हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आदार आनी बळ मागुया. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका देवास्ताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वी दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका देवास्ताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दांचो सोरो आमी तुका भेटता. दांत वेलेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां नितीवण जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक जय. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. यान तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मनेक आमच्या आख्खी पवित्र सुबेच्या देवाक सरेस्पर मानून घेवन. बोव कोनवाल्या बाबा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना बागेवंत आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटोवणी करतालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो भेटय आनी आमकां पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्पराक न्हाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वताय
जेजू क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावलो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन आल्फोन्स तुज्या भोगताच्या मनाक ही बरो समरुंगूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यबोंद जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तो तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भोगतां सांगात निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, 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 dolgarazo sovispor tu, sorgani संसार तुझ्या वैभवात, उत्सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय, उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बाबा बरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आतां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची पूर्ण आनी बरोच. आमेच खुशेन गोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं आनी उंडो घेतलो. तुका दिनवासूचो म्हणलो. तो आपल्या जिसांक दिलो आनी हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. Furin जेवण जातूच आज घेतली तुका दिवाचो त्या शिसां दिली आनी वेळ. तुमी आनी हात पिया. ही म्हज्या रोगाची खास. नव्या आनी जासी घराचें हें रोग. पाखांचे बक्षणेच्या तुमचे सोत आनी सोनेस म्हज्या पासत घालतली. हें म्हज्या उगडासाक पुराय. पयलो भारताचो तुजें मरण आनी स्मरणां आमी फुडां तुजें आमी धरयता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी मुक्ती आसता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांका तुका समर्पिता. तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो करून आमी तुका दिवसा. आनी जेजूची कुरान शिकवल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बागेवन बाबा, फिलीप नेरी फेरांव आमचो मोगी बाबा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोव. पुनर्जीवनाचो भरवसो करून येना ते आमच्या भाव भयणीची काकूट. ताका तुजी इश्टागतीक मेलेल्या समेस्तान तुजें पोरसोरीत मुखामोळ पळोवन पावो. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाची माये सांगातीन बागेवन देवदूता बागेवन सुसे बागेवन आल्फोन्सस दिलिगुरी सोडकान तुका मानवल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवी. तांची महिमा आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवान. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गोदयार बाबा सर्वोंद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनात धरून
ताणें शिकयलोले खरार्थ धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज समायो, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां बचाव. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकान कांदा स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाराचे आमी बोवाशान वचूया. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोटी भक्ती आनी महिमा तुजी सदांच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दर दुतां कडेन तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढतात. शरीराच्या आपल्या सोम्या तुझे भितर म्हाका फावना, तुझ्या एका सुत्रान म्हाका लागीं. प्रार्थना. वो मोगाल बापा, तुवें बागेवन आल्फोन्सा ह्या वोत्या गुटांचो विस्वाशी मुन्यारी करून जानवायेन आनी मुरबेन भरलोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडून आनी सासणाच्या सासणाक तुका वाखाणून आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून यात क्रिस्ताची शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोग